Kids Pilani, there should be an SIT into why students are dying. What is the role of the new vice chancellor? How the is the functioning? हांवें आयकलां त्या भशेन कितेंय मातशें चुकलें जाल्यार पेरेंटल इश्यूज जाता रोखडे आवय बापायक आपयतात. पयलीं आमी कशे आशिल्ले स्कुलान बी मातशें कोणाक चिमटो काडलो जाल्यार बापायक आपय. अशें जर 17-18 वर्सां जातकर चड करून आउट स्टेशन भुरग्यांक अशें जर करपाक लागले आनी हें जर डिसिप्लीन हाडलें जाल्यार आयच्या जमान्यान हें डिसिप्लीन चलना. हाजेर एक मेंटल प्रेशर येता आनी मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू. येदे व्हडले टॅक्नोलॉजी इन्स्टिट्यूटान जर मेंटल हेल्थाक कन्सिडरेशन ना आनी 5 मनीस मरतात जाल्यार इट्स टायम टू रिव्यू वेदर दीस टायप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स आर गूड फॉर गोवा. इक्विवेलंट टू IIT मनीस मरता कशें थंय आनी दर प्रेशराचेर मरता की सगळे अभ्यास कित्याक करप मरपा खातीर करप. इफ इट इज टू मच द स्टुडंट शूड टेक इट इजी न्ही. अरे मरप म्हळ्यार कितें इट्स अ फायनल थिंग न्ही. सो आय थिंक देर इज अ सिरियस स्टडी जावपाक जाय. मुखेलमंत्र्यान अनावन्स केलां की कलेक्टर इज स्टडींग द इशू एंड वील सबमीट अ रिपोर्ट. आय होप द कलेक्टर डज द जॉब एंड डज नॉट कम अंडर प्रेशर. कित्याक बिट्स पिलांनी कोणाचें बिल्लान कितें केलां 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विकल्या जी भाऊसाहेब बांदोडकरान इंडस्ट्री खातीर हाडिल्ली. सगळ्यांत मॉडर्न गोवाज बिगस्ट स्कॅम इज डन बाय द सेम पीपल हू ओन बिट्स पिलांनी. सो समहाव whether they will do their inquiry properly and whether the real findings of the inquiry will come, I doubt. I don't doubt the collector. Collector is a good lady. South Goa collector is that way a good lady, but should not come under pressure. And हातून हें जें कितें जाता there is something 100% odd. Today is Teachers' Day. If the teachers start become policemen, then you are not a teacher, you are a policeman. And policemen are not supposed to teach technology. Then people die. Simple as that. So there is something seriously wrong with बिट्स पिलांनी. आज मेरेन गोंयची जनता गोंयचे लोक from the word of बिट्स पिलांनी सेट जेन्ना जाला ते पसून जमीन दिल्या ती इल्लीगल. इट इज चेंज ऑफ यूज ऑफ लँड. that itself is illegal. पण लोकांनी कितें म्हणलें एक बरें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन येता गोंया खातीर आसली म्हणून लोक उलयले ना ते पसून तातूंत तांचें सारकें ना. सो तें बीच जें घाला पळय तें सारकें ना. ताचें फुडलें कितें झाड आयलां तें मागीर फॉल्टी आसतलेंच. तुवें म्हणलें पळय पेरंट्स टीचर आसा ते प्रेशर घालता अशें हांवें काल थोड्यां कडेन हांव उलयलां अनऑफिशियली. हांवें आयकलां त्या भशेन अशें की थंय एक वायस चान्सलर चेंज जाला आनी तो वायस चान्सलर सामको स्ट्रिक्ट ऑथॉरिटेरियन अशें आयकूंक आयलां. आतां हें ऑफ द कफ हांवें आय शूड नॉट बी मेकिंग दीस कमेंट्स विदाउट स्टडी बट दीस इज वॉट आय हॅव हर्ड फ्रॉम सर्टन सेक्शन ऑफ पेरंट्स. थंय अशें म्हणटात ते की कितेंय जर जालें मातशें घुसपलें जाल्यार तुज्या आवय बापायक हाडटात आनी भुरग्याचेर प्रेशर वाडटा. आनी भुरगो चड करून जेन्ना आउट स्टेशन आसता आनी आवय बापायक बी हाडचें पडटा जाल्यार प्रेशराचेर भुरगो येवन आत्महत्येचे कडेन पावता. पूण आवय बापायक कितें जर रॉंग करता आसतले भुरगे पूण अशें आयकूं येता ते कॉलेजीक सगळें चलता म्हणजे इलिगलिटीज कितें ड्रग्स आनी कितें. हांव हॉस्टेलायट. हांवें म्हजें ग्रॅज्युएशनाक हॉस्टेलान काडल्या. सो सगळी मस्ती करून पसून आमी आज एक रिस्पॉन्सिबल पेरंट म्हणून आनी लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव उबो आहा. सो कित्याक एक एज आसता तेन्ना सगळें करपाचें आसता तें तितलें न्ही. हांव ड्रग्स आय डू नॉट एप्रूव ऑफ ड्रग्स बट कोण सोरो पिलो कितें हें केलें एक दीस जाता तें सगळें जाताच. व्हडले कोण दुदान धुल्ले कोण ना. सो इतलें ओगीच हें नाका. पूण मरप कित्याक मरप म्हणटा कितें प्रेशराचेर येवन मनीस आत्महत्या जाता आनी ती पसून झटाझट जाता म्हणल्यार कितें समथींग इज सर्टनली रॉंग. डबल ट्रॅकिंग जें आसा